पर एक ब्रदर येवन म्हजे कडेन म्हणा लागलो, ताका आज शर्मा दिवंक आसलो, फादर परवा जेजूच्या वंशवळीचो वांजेल आनी कितें शर्माव दिवचें, फकत नांवां मात्र आसात. कसलो शर्माव दिवचो, कसलो थीम वा कसलो विशय हांवें काडचो. पळय मोगाच्या भावांनी भयणींनो, हो वांजेल वाचता आसतना फकत नांवां मात्र आसात आनी ह्या नांवांतल्यान आमकां कसलो संदेश येता, कसलें लिसांव आमकां मेळटा, ह्या विशयांत आमी समजोवंक प्रयत्न करया. पयल्या सुवातेर आमी एक सवाल विचारूंक जाय, मॅथ्यू कित्याक आपणाचो वांजेल जेजूच्या वंशवळींतल्यान सुरू करता? कित्याक मॅथ्यू आपणाचो वांजेल जेजूच्या जिनियॉलॉजींतल्यान सुरू करता? ताका एक बरी एक काणी घेवन आरंभ करीत आसले, इतलें इंट्रस्टिंग करूंक. कित्याक ह्या रितीन बोरींग सब्जेक्ट काणयोन तो सुरू करता म्हणून आमकां एक सवाल उदेवंक पुरो. हाका कारण आसा. पयलें कारण जावन आसा, जुदेवांक वंशवळ गरजेची जावन आसली. तांचो राय जुदेव कुळयेचो जावंक जाय आसलो. जुदेव कुळयेंतल्यान ताणें येजय आसले. परकी तांकां राय नाका आसलो. एक परकी मनशाक तांणी ते राय करूंक तयार नासले. रितीनियम शास्त्रांत बरोवन आसा, तुज्या भावा मदल्याक मात्र तुवें राय म्हणून नेमाक करूंक जाय, परदेशाक न्हय, विदेशाच्याक न्हय. तो तुज्या कुळयेचो, तुज्या मातयेचो, तुज्या गांवचो तुजो भाव जावंक जाय. असल्याक तुवें राय म्हूण म्हाका जाय म्हणून ह्या रितीनियमांत थंयसर बरोवन घाला. आनी हो रायाळ कुळयेचो जावंक जाय आसलो. रायाळ कुळयेंतल्यान ताचें उगम जावंक जाय आसलें. देखून सामुएलाच्या ग्रंथांत बरोवन आसा, तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव राय म्हणून तुमचे वयर नेमतलो. देखून ह्या वंशवळींत दावीद रायाचे उल्लेख थंयसर केला. जुदेवाक वंशवळ इतली गरजेची जावन आसली की तांणी बाबिलोन बंदरेंतल्यान जेरुसलेमाक फाटी येताना तांची वंशवळ तांणी कळीत करूंक जाय आसली. ते जुदेव वंशवळींतल्यान आयिल्ले जुदेव ते जावन आसात म्हूण तांणी रुजू करूंक जाय आसलें. हेरोद राय तो अर्दो जुदेव जावन आसलो आनी अर्दो एडोमाइट कुळयेक तो भरती जावन आसलो. देखून ताचें नांव खंयच्याच रजिस्टरांत वा रेकॉर्डांत नासलें आनी देखून तो सगळे रेकॉर्ड्स नाश करूंक फर्माण दिता. आयच्या वांजेलांत आमकां दोन ह्या नव्या सोल्ल्यांत आमकां दोन वंशवळीचे आमकां उल्लेख केल्ले. एक मातेव आनी एक लुकाच्या वांजेलांत जेजूची वंशवळ थंयसर बरयल्ली आमकां वाचूंक मेळटा. आज वाचली मातेवाचे वंशवळ हातूंत 3 भाग आसात. अब्रामांतल्यान दाविदा पर्यंत 14 तकल्यो आनी दाविदांतल्यान बाबिलोन बंदरे पर्यंत 14 तकल्यो आनी बाबिलोन बंदरेंतल्यान जेजू पर्यंत क्रिस्त म्हणटात ताचे म्हणसर 14 तकल्यो. हें अब्रामांतल्यान सुरू जाता आनी जेजू थंय अंत जाता ही वंशवळ. पूण लुकाची वंशवळ ती जेजूतल्यान प्रारंभ जावन फाटी वेता आनी वचून आदवंशाशी वचून रावता. कित्याक जेजू ह्या मनशा कुळाक सेरबल्लो, ताचे जनन ह्याच वंशवळींतल्यान आयिल्लें म्हणून लोक आमकां दाखोवन दिता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या कारण नेमकी आमकां कळोवन येता की जुदेवांक वंशवळ गरजेची जावन आसली. तांकां येवंक आसचो तो राय कुळयेचो जावंक जाय आसलो. तांच्याच वंशवळीक तो सेरवलो जावंक जाय आसलो. एक परकी मनीस तो जावंक नजो आसलो. आनी त्या देखून क्रिस्ताची वंशवळ आमच्या मुखार दवरच्या मरिफात मातेव जेजू नीज जावन
बसयल्लो सोडवणदार पोरण्या तेस्तामेंतांत ताचे उल्लेख केला आणि देवान बसयल्लो तो सोडवणदार म्हणून ही वंशावळ जुदेव लोकां मुखार करच्या मरिफात तो जेजूची वळख तांकां तो करून दिता. ही वंशावळ आमकां कितें कळीत करता? पळय, माथेवान हो वांजेल जुदेव क्रिस्तवांक बरयलो जावन आसा आनी देखून जेजूची वळख करून दिता आसतना तो जुदेव कुळयेक सर्वाल्लो म्हूण तो तांकां कळीत करता. पूण आज आमी हो वांजेल वाचता आसतना आमकां ती नांवां सयत सारकी कळीत नात. तशें आसतना आमी हो वांजेल वाचून आमकां कसलो संदेश मेळटा, कितें आमकां हाचे मरिफात कळीत जाता? पयल्या सुवातेर ही वंशावळ जेजू देवाचो पूत तरी अनादी काळांतून तो आसलो जाल्यार हिजो सांगचे परी तो सर्व सोरपतवी सांडून आमा मनशां बरी एक सादो मनीस जावन संवसारी आयलो आणि तो एक निर्दिष्ट कुटुंबांत जल्मलो, एक मनीस जावन तो जल्मलो म्हणलें आमकां कळीत करता. आणि दुसऱ्यान तो दावीद रायाच्या कुळयेचो देवान बसयल्ल्या बरी पोरण्या तेस्तामेंतांत बसयल्ल्या बरी एक राय येतलो, तो ताचे राजवट काही आराम करतलो आणि वो दाविदाच्या कुळयेंतावन येतलो म्हणून सांगले. आणि त्या प्रकार दाविदाचे नाव हांगासर तांणी कांसील या वंशावळीन कांसिलां देखून तो एक रायाळ कुटुंबांतलो दाविदाच्या त्या कुटुंबांतलो जावन आसा म्हणून आमकां कळीत करता. थंयसर सोग स्त्रियांचो उल्लेख केला. एक प्रत्येक उल्लेख थंयसर स्त्रियांचो केला. सादारण आमकां स्त्रियांचो उल्लेख केल्लो आमकां पोरण्या तेस्तामेंत पळोवंक मेळना, हांगासर नव्या तेस्तामेंत उल्लेख केला. आनी ह्यो सगळ्यो स्त्रियांत तेग स्त्रियो जेंतील जावन आसल्यो, अणभवटी स्त्रियो त्यो जावन आसल्यो. आनी उरियाची बायल, उरियाक संगी काजार जाल्या उपरांत बेर्शेबा ती जेंतिलाच्या पंगडाक भरती जाल्ली जाल्यार तांची नांवां हांगासर काणशिल्यांत उल्लेख केल्यांत म्हळ्यार त्यो जेंतील स्त्रियो, थोड्यो पातकी स्त्रियो, त्यो पातकी जाल्यार जेंतील जाल्यार अणभवटी जाल्यार देव आपणाचो करार आपणे कळीत केली ती बरी खबर तो जारी करता म्हणल्यार आमकां रुजू करता. आमी कितली पातकी जाल्यार देव ताचें काम रावयना. आनी हाचे मरेफात आमकां कळोंक येता, जेंतील स्त्रियाचे उल्लेख करचे मरेफात आमकां कळोंक येता की जेजू सगळ्या संवसारा पासत आयिल्लो, सगळ्या मनशां कुळाचो सोडवणदार जावन तो आयिल्लो म्हणल्यार आमकां कळीत जाता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणो, ही माथेवान आपणाची जेजूची वंशावळ जेजू थंय आखेर केल्या. आता जेजू उपरांत आमी जेजूची पाटलाव धरा, आमी खंयच्या वंशावळीत आमी भरती जाल्या, आमची वंशावळ खंयची? पळय, रक्त संबंध आमकां अमक्या कुटुंबाचो सांदो म्हणल्यार आमकां रुजू करता, कळीत करता. तर जेजूच्या कुटुंबाचो सांदो हांवें जावंक आसा, हांव जावन आसा, तर कशें हांव जेजूच्या कुटुंबाचो सांदो, कसलो रक्त संबंध म्हाका आनी जेजूक आसा? वय, जेजू मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्लो, खुर्सार ताणें आपणाचो प्राण केलो आनी मनशाक ताच्या रक्ता मरिफात आमकां सोडयला आनी ताच्या रक्तांत आमकां भागीदार केला. आनी अशें ताच्या रक्तांत भागीदार जाल्ली आमी सुमेस्त जेजू थंय एकाच बापाची भुरगीं जाल्या आनी आमी जेजूच्या ह्या वंशावळीक आमी भरती जाल्या भोंवडटा मरिफात. केन्ना आमी एकाच कालसींत आनी एकाच उंड्यांत आमी वांटो घेता आनी परत जेजूचे रगत आमी सेवता, ताचे मांस आमी स्विकार करता, तेन्ना आमी सुमेस्त एक जावन आसा, एक कुटुंब जावन आसा आनी त्या जेजूच्या कुटुंबांत आमी भागीदार जावन आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या दिसा जेजूची वंशावळ आमी ही वाचून नियाळ करता आसतना आमी पयल्या सुवातेर जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे
पवित्र सेवा म्हणल्यार त्या कुटुंबाचे संदे ताची सुकूड आमी जावन आसा ताच्या रक्तान ताणें आमकां सोडयलां आमची सोडपातकां ताणें बक्षिल्यांत तर या ताणें केल्ल्या वर्त्या त्या बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिता आसतना आमी ताच्या कुटुंबाचे सांदे जावन जियोंक आसा ताच्या मोगांत आमी वाडोवंक आसा एकामेकां आमी मोग वांटोवंक आसा तर एका कुटुंबाचे आमी जावन जियोंक प्रयत्न करया खंडी जावन जेजू आमकां ह्या दृश्टीन कृपा आनी बेसांव आनी आशिर्वाद दितलो